Welcome back to Journal Speak. We have been discussing elections and the media with Prakash Kamath and Paresh Prabhu. And ब्रेका वच्चे पयलीं आमी डिस्कस करताले की एमर्जन्सी उपरांत जेन्ना लोकसभा इलेक्शनचा प्रेसान मिडियान एक ठराविक हे घेतलो स्टान्स घेतिल्लो रिगार्डिंग द इलेक्शन्स ताजे बद्दल प्रकाश बाब तुम्ही सांगताले की हय हांव म्हणटालो की त्या वेळार काही वेळार अशें वातावरण तयार जाता की तेन्ना लोकांक एक इमर्जन्सीन लोकांचें स्वातंत्र्य बंद केल्लें ओडून घेतिल्लें ताजेच बरोबर महत्वाची गजाल म्हळ्यार मिडियाचेर सुद्दां सेन्सॉरशीप लागू जाल्ली ताका लागून आमचे तेन्नाचे नंतर जे मंत्री जाले प्रसार माध्यमाचे प्रसार आमचे कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंगचे मंत्री जाले अडवाणी तांणी म्हळें काही मिडिया वेन आस्क टू बेंड दे क्राउल्ड म्हणून म्हणजे इतले पद्दतीन प्रसार माध्यमाक सुद्दां तांचे मुस्क्यो बांदिल्यो सरकारान म्हणजे सेन्सॉरशीप हाडिल्ली हे वातावरणाक एक नवें चैतन्य हाडपाक फ्रिडम जाय आशिल्लें आनी मिडियाकय खबर आशिल्लें की लोकां पर्यंत वचून हो आखांतान प्रश्न मांडना जाल्यार परत एकाली सेन्सॉरशीप बी येवं शकता अशे दृश्टींतल्यानय विचार जाल्लो म्हणटकर मिडिया जी आसा पळय ते अशे ब्रॉड विचार करचो पडटा तो स्टान्स मातसो जस्टिफाय जाता पूण परेश बाबा एक जाला की सेन्सॉरशीप आशिल्ली म्हणून हो स्टान्स जस्टिफाय जाता आज उलट परिस्थिती जाल्या की सेन्सॉरशीप आसची मिडियाचेर वेदर इट इज सेल्फ सेन्सर्ड ऑर थ्रू द इलेक्शन कमिशन आता ह्या परिस्थिती अशी उलटी परिस्थिती जाता की तुमची मुख्यतः कशें आसा की समाजाक एक बरें सरकार मेळचें ह्या दृश्टीन जर एक भुमिका जर घेत आसत खंयचोय वर्तमानपत्र किंवा मिडिया घेत आसत तातूंत चुकीचें काय आसा अशें म्हाका दिसना की समाजान जे वायट लोक थंय वचचे न्ही जसो इलेक्शन कमिशनाचो एक आनी उल्लेख केलो की तांचें जशें एक कर्तव्य आसता की फ्री अँड फेअर इलेक्शन्स जावची गैरप्रकार जावचे न्ही बरे लोक पावचे आनी एक सत्ता जी आसा ती बऱ्या लोकांच्या हातान वचची आनी हीच भुमिका जर प्रसार माध्यमांनी घेतली तातूंत चुकीचें काय ना एक भुमिका आसपाकूच जाय तातूंत गैर काय ना फक्त जेन्ना तुम्ही वाचकाक फसयतात तुमच्या तातूंत तुमचे खंय तरी एक वेस्टेड इंट्रस्ट तुमचे आसता किंवा तुम्ही पयशे घेवन चुकीची एक दिशाभूल करपी म्हायती दितात तेन्ना थंय चूक जाता म्हणजे हाचो अर्थ असो न्ही की बरें सरकार येवचें ह्या खातीर जो रोल आसा ही जी भुमिका जी आसा मिडियाची ती तांणी बजावची न्ही असो अर्थ जायना म्हाका चड महत्वाचे तुम्ही सांगलो तो खूब महत्वाचे दिसता तुम्ही पळय सारकें सांगलें की इमर्जन्सी नंतर अशें वातावरणाक दिसतालें की मिडियाक सुद्दां कर्ब्स येता सेन्सॉरशीप येता म्हणून मिडियाक स्वातंत्र्य जाय आज उलट परिस्थिती म्हणून तुमकां सांगन दिसता की आज जी उलट परिस्थिती निर्माण जाता ताज्या पासून मिडियान चड सावध जावपाची गरज आसा कारण कितें की हेच अशीच परिस्थिती जाता मिडियाची तांणी आमच्या परेश बाबान सांगला पळय क्रेडिबिलिटी खूब महत्वाची क्रेडिबिलिटी मिडियाची वाडोवपा खातीर आतां पर्यंत आमी पळयतात की पॉलिटिशियन इलेक्शनाच्या नांवान हो पेड न्यूज सारको प्रकार करता तातूंत दोन हे आसता एक आपूण जिखचो एट द सेम टायम मिडियाची क्रेडिबिलिटी नश्ट जर जाता जाल्यार ताजे सारकी बरी गोश्ट तांकां ना क्रेडिबिलिटी नाशिल्ली मिडिया हे तांकां अंकुश आयडियल डेमोक्रेसी तो ना जातलो आनी जेन्ना लोक म्हणटले की बाबा हांचेर कर्ब्स घाला मिडियाचेर म्हणून हाजे सारकी आनंदाची गोष्ट सरकाराक ना म्हणटकर ती परिस्थिती निर्माण जावची न्ही म्हणून मिडियान असले गोश्टी पासून पयस रावपाक जाय हें मिडियान तकलेक दवरूं जाय कित्याक मिडियाचें स्वातंत्र्य जें आसा तें सेल्फ आपणें सांबाळपाक जाय आनी लोकांनी तें सांबाळपाक जाय मिडियाक जेन्ना केन्नाय पत्रकारांक कोणाक मारतकर लोक उबे जावपाक जाय म्हणटकर लोकांची आनी मिडियाची कनेक्शन म्हणूनच इलेक्शना खातीर हांव वदळ सांगलें तुमकां की इलेक्शन कमिशना बरोबर प्रेस उबो आसपाक जाय लोकां खातीर कित्याक इलेक्शनाक जो क्रिमिनलायजेशन आयला आनी जो पयशाचो हें जाला ताका लागून सामान्य कॅन्डिडेट आज उबो जायना खंयच्योय पॉलिटिकल पार्टी सामान्य कॅन्डिडेटा उबो करिना विनेबिलिटीच्या नांवान पयसो आसल्यार यो म्हणटा किंवा सुटकेस कल्चर घेवन करता हे परिस्थितीचेर मिडियान वॉच दवरूं जाय आशिल्लो बडी मारूं जाय आशिल्ली पण तीच मिडिया जर हे कॅन्डिडेटां जॉयन जाली जाल्यार मिडियाचो होल पर्पज डिफीट जातलो जो लोकशाहींत इन्फॉर्म्ड डिसिजन लोकांनी करूं जाय जाल्यार लोकांक ऑब्जेक्टीव न्यूज आनीक फेर आनी फ्री कॉमेंट मेळूं जाय तो मेळ्यार लोकांची खरे तरेन लोकांचें हें जातलें आनी लोक आपलें मत बरो विचारपूर्वक दिवंक शकतले हें मिडियाचें काम हें सोडून जर मिडिया पयशा फाटल्यान जर सामकी पिशेपणान धांवली तिजी क्रेडिबिलिटी वतली आनी तिजी क्रेडिबिलिटी वतकर लोकूच म्हणटले तिजेर कर्ब्स हाड आनी ते तातल्यान मिडिया पोजिशन ही क्रेडिबिलिटी जेन्ना तुमी म्हणटात न्ही की आज गोंयांत खंय घेयात एक लिमिटेड न्यूजपेपर आसतात लोकां मुखार जशें पळय आमी अशें म्हणटात की शेवटी पार्टीन एक बरो कॅन्डिडेट दिवपा जाय
वोटराक चॉयस म्हणजे सगळेच जर कॅन्डिडेट एक सारखे असले जाल्यार वोटराक कसलोच चॉयस ना. मिडियाच्या बाबतींत हेच न्ही की सगळेच जर पेपर जर स्वताक विकले जाल्यार क्रेडिबिलिटी खातीर वाचक कमी जावप किंवा हो भाग जो आसा पेपरच जर 5 असले आनी 5य पेपर जर स्वताक विकपाक लागले जाल्यार मागीर कितें उरलें. नाही पण आतापर्यंत जर पत्रकारितेचो इतिहास जर पळयलो आमी जाल्यार इतली वायट परिस्थिती म्हाका दिसना की आसा. काय पेपर करता आसत पूण स्वातंत्र्य लढ्या पासून आतापर्यंतचो जो इतिहास जो आसा सगळ्या क्षेत्रांनी बरे लोक असतात वायट असतात, राजकारणात बरे लोक असतात वायट असतात, तशेंच प्रसारमाध्यमांचे तातूंत काय चिमुटभर लोक वायट असत. हाचो अर्थ मिडियाच सगळी करप्ट जाल्या, सगळेच विकले गेल्या, भंय दिसता. म्हणजे हातून हांणी जशें सांगलें की स्वयंशिस्त जी आसा ती खूप महत्वाची. कारण ह्याच निमतान सरकार जर मिडियाचेर नियंत्रणा जर हाडूंक पळयत तर ते खूप घातक जातले लोकशाहीच्या दृष्टीन अशें म्हाका दिसता. पण आनी एक महत्वाचो भाग आता तुम्ही उक्तो केला पळय तो अत्यंत महत्वाचो. पण एट द सेम टायम आमी आतां एक पळोवंक जाय की जे लिबरलायझेशन आयलां तातूंत मिडिया ही सगळ्यांत चड फोफावपी जो काही बिझनेस जाले तातूंत एक मिडिया इलेक्ट्रॉनिक जर किंवा पेपर तातूंत कितें जालें जाणा तातूंत खूब कॉम्पिटिशन आयलें आनी कॉम्पिटिशन येतकर खंयच्याय गोश्टींत आज एक म्हत्वाची गोश्ट जाल्या. तुमी गोंयाचोच विचार करा काही वर्सां फाटीं पेपर खूब क्रेडिबल आशिल्ले पण इंग्लिशींत एक्स पेपर एकूच आशिल्लो, मराठीक व्हाय पेपर एक व्हडलो पेपर आशिल्लो. ते सांगता ते न्यूज, ते सांगना जाल्यार न्यूज ना. आज फरक कितें आसा, आज तशें ना. आज एक पेपर किंवा 2 पेपर कितें एकाले चेपून दवरीत दुसरे 2 पेपर ते घेवन दे गो टू टावन. ही परिस्थिती आमकां हे कॉम्पिटिशनांतल्यान हाडल्या. म्हणजे कॉम्पिटिशनांतल्यान फक्त पयशे करपाक धांवपी हे वायट जशें आसा तशें कॉम्पिटिशनांतल्यान बरो प्रोडक्टूय लोकां पर्यंत येता, एक्सपोजरय जाता. काही पत्रकार काही पेपर कितें लिपोवन दवरूं सोदता जाल्यार तेवूय उरना. हो बरोय भाग आज आमी पळोवपाक जाय. हातूंत आनी एक हें आसा म्हणटा ते हालीं पर्यंत ओपिनियन पोल्स, एक्झीट पोल्स वेर हिट म्हळ्यार हाजेर टीव्ही चॅनल्स किंवा इवन पेपर सुद्दां हाजेर आपलो खूब सेल वाडयताले, ताजे खातीर लोक रावताले. ओपिनियन पोल, एक्झीट पोल रिजल्ट कितें जाता ताजेर जो बॅन किंवा एक प्रकारचे रिस्ट्रिक्शन जे इलेक्शन कमिशन हाडलां ताजे बद्दल तुमकां कितें म्हणपाक? एक कितें जालें जाणा की तांचें कितें जालां पयलीं याद जाता जाल्यार पळयात तुमकां पयलीं इलेक्शन प्रोसेस एक अवघेच दिसांनी इलेक्शन 2-3 दिसां ते इलेक्शन करताले. आतां तांणी कितें केलां तांकां मॅन पावर आनी कितें घडोवपाक सारकें मेळूं जाय आनी ताजे बरे परिणाम इलेक्शन कमिशनान मेळयल्या. पयलीं खूब वायलन्स जातालें आनी बूथ कॅप्चरींग म्हणटो प्रकार बी जातालो पळय तो तांणी हे फेज करून इलेक्शनां 1.5-2 म्हयने काही राज्यांनी मेळून बी इलेक्शन जाता. अशें जाल्ल्यान तांकां कितें जाता की काही कडेन रिएक्शन लोकांचें येता की तुमचे हांगा पळय अशें धरुया गोंयांतलो रिजल्ट जाहीर केलो युपीचो जावचे पयलीं लास्ट फेज जाल्यार ताजे परिणाम जायना मू 4 काँग्रेस जिखली आमी काँग्रेसी हाडुया असो जो एक भंय आसा. कितलोसो तो खरो हें आमी सांगूं शकना. तातल्यान हें जाल्लें आसा. पण काही वेळार ताजो अतिरेकय जाता अशें आमकां पत्रकारांक तरी दिसता. ना पण हे पळय इलेक्शन कमिशना भुमिका जी आसा की ओपिनियन पोल आनी एक्झीट पोला खातीर मुखाल्ली इलेक्शन मुखाल्ली वोटींग इफेक्ट जावपाक शकता. इज दीस नॉट अ वे ऑफ टेकिंग द वोटर एज हे म्हळ्यार वोटराक सामकोच कांय न्ही करून माना वोटर इन्फ्लुएन्स जावपाक शकता. हाची एक तुमी पार्श्वभूमी लक्षात घ्या की 1998 सगळ्यात पयलीं एक्झीट पोल हो विशय खूब ताचेर बॅन घालची असो एक विशय तांणी फुडें केलो इलेक्शन कमिशनान आनी तांणी ते प्रयत्न केले की ताचेर बंदी हाडची काय कितें. आनी तेन्ना खूब म्हणजे कायदा मंत्रालयाक तांणी धाडले की हो जो लोकप्रतिनिधी कायदो जो आसा तर ताचे थ्रू कितें तरी एक नियम करून ताचेर बॅन घालची काय कितें. तर तेन्ना एटर्नी जनरलान सांगिल्लें सरकाराक की अशें जर तुमी करशात जाल्यार घटनेन जो हक्क दिल्लो आसा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जे दिल्लें आसा की 19A जे कलम आसा आमचे 19(1)A तर तातूंत जे आविष्कार स्वातंत्र्य जे आसा ताचेर तुमी घालो घालतले ते करनाकात. आनी मदीं एक 2004 तांणी सगळ्या राजकीय पक्षांक एकठांय हाडिल्ले ह्या विशयाचेर एक्झीट पोलच्या विशयाचेर सहमती करपा खातीर. तातूंत सगळ्यांनी सांगलें की अशा तरेचो एक्झीट पोल नाका म्हणजे अधिसूचना जाल्या पासून कावंटींग म्हणजे वोटींग जाय पर्यंत असो घेवचो न्ही. म्हणजे सगळे सांगतात पण प्रत्यक्षान कशें आसता की जर अशें जर जालें जाल्यार ते तांच्या फायद्याचें आसता. कारण अनेक अशे एक्झीट पोल ताची म्हणजे रिजल्ट आपल्या हय म्हणजे ताची प्रणाली जी आसता न्ही ती सबंद पद्दत जी आसता न्ही ताचे बद्दल प्रश्नचिन्ह आसा की त्यो संस्था कोण करपी ते कशी मेथोडॉलॉजी वापरतात ताचेर कितें तरी अंकुश इलेक्शन कमिशनाचो आसूंक शकता काय. तर तशें कांय शकना. ताका लागून तांणी हें म्हळां की अधिसूचना जाल्या उपरांत एक्च्युअल वोटींग जाय पर्यंत तुमी ते एक्झीट पोल करनाकात. कारण अनेकदां अशे जे एक्झीट पोल जे केल्ले आसता ते चुकीचे ठरल्या आनी हे बरे निश्कर्श बरे हे येवच्या परस चुकीचेच चड आयिल्ले आसात. म्हणजे खंय तरी ताचो एक मतदाराचेर नक्कीच परिणाम जाता न्ही. प्रश्न असो आसा की आमी आतां येदो वेळ उलयले की मिडिया मदीं एक पयशाचो वेव्हार वाडिल्लो आसा.
इलेक्शनाच्या नांवान पयशे करपाची वृत्ती वाडिल्ली आसा. अशा परिस्थितीक कितलेशे ओपिनियन पोल पळय आनी एक्झिट पोल आहा ते खरे सायंटिफीक पद्दतीन करतले हो हुस्को आसा. ताका लागून ती खरें म्हणजे तांणी म्हळां की सिस्टमॅटीक तुमचे सायंटिफीक स्टॅटिस्टिकल सॅम्पल सारके घेतल्या की ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां पळोवपाक दिया. पूण म्हत्वाची गजाल हांगा हें सगळें पळोवपाक आनी तें पास करपाक इलेक्शन कमिशना कडेन तितली सायंटिफीक आनी तज्ञाची एक्सपर्ट लोकांची आसा काय कितें म्हणून ती नाशिल्ल्यान ते हो मार्ग आपणायतात अशें म्हाका दिसता. बॅनूच करुया कित्याक अर्दवट कितें करून फाल्यां लचाण जावचे परस आमी ते बॅन करुया. पूण म्हाका दिसता बॅना परस हाजे फुडें तांणी ही आपली एक मेकॅनिझम तयार करची जी सायंटिफीक सॅम्पल्स पळोवपी जावं स्टॅटिस्टिकल भाग पळोवपी आनी योग्य तरेन हो एक्झिट पोल किंवा ओपिनियन पोल जातात काय कितें अशें पळोवपी जर यंत्रणा तयार करीत जाल्यार म्हाका दिसता हो बॅनाचो भाग तांकां करचो पडचो जेन्युइन पोल्स मुखार येतले आनी ते लोकशाहीक बऱ्याकच पडटले. आनी एक म्हाका सदां प्रश्न पडटालो की जर्नलिस्टाचो एक स्वताचो एक आयडियोलॉजिकल एक बेंट आसता, एक पॉलिटिकल सुद्दां लिनींग आसता प्रत्येक एज अ इंडिविज्युअल. ते इलेक्शना टायमार स्पेशली जेन्ना जर्नलिस्ट बरयता किंवा हे करता तो कितलो येवचो आनी कितलो येवचो न्ही. वॉट इज युअर ओपिनियन? म्हज्या कोतान तो ताका कळपाक जाय तूं प्रोफेशनल म्हणून जेन्ना काम करता तेन्ना तुका तुजें ओपिनियन आसतलेंच, आसपाकच जाय. डेमोक्रेसी प्रत्येकान पॉलिटिकल ओपिनियन लिनींग आसतली. पण तें तूं जेन्ना लोकांक हें करता तेन्ना एक मिडियम एक प्रोफेशनल म्हणून त्या मिडियमांतल्यान तूं लोकां पर्यंत वता आनी लोकांक गिन्यान दिवपाक सोदता. कित्याक वोटर इज एज्युकेटेड कळ्ळें न्ही. म्हणून म्हाका दिसता की तें रिफ्लेक्ट जावंक जायना तुजें ओपिनियन पॉलिटिकल लिनींग तुजें रिफ्लेक्ट जावचें न्ही अशें म्हाका स्पश्टपणान दिसता. एक लक्षात घ्या तुमी की जेन्ना एखादो संपादक अग्रलेख बरयता तर तो आपलें वैयक्तीक मत तातूंतल्यान मांडिना. तो कसो आसत ताची भुमिका कितें आसत ती भायर. तूं जेन्ना संपादक म्हणून जेन्ना ती वृत्तपत्राची भुमिका तो मांडटा, वृत्तपत्राची भुमिका म्हणजे शेवटी वाचकाची जी भुमिका आसा वाचकाची हे ताणें मांडची अशी अपेक्षा आसता. म्हणजे अग्रलेखान मराठीन आमी जे बरयतात की तो मी अशें म्हणटो अशें म्हणिना, ते आमी म्हणटो. हे आमी कोण की आमी हे फक्त पेपरान काम करपी न्ही. जो वाचक जो ताचो आसा ताची एक अशी भुमिका एक त्या वर्तमानपत्राची म्हणून एक भुमिका आसता आनी ती मांडली वता. तातूंत वैयक्तीक मतां खंय येवची न्हय अशें म्हाका दिसता. आनी एक तातूंत म्हत्वाचो भाग असो आसता की इंडिव्हिज्युअली हांव एक पत्रकार म्हणून म्हजे येता आसत, पण जेन्ना एक वृत्तपत्र आसा थंय खूब ओपिनियन्स खूब हे एनालिसीस आनी खूब कावंटर एनालिसीस भायले ओपिनियन घेतात. कारण हीच की ना जाल्यार वैयक्तीक कोणाचे एकच हाजे रिफ्लेक्ट जावचे न्ही म्हणून चॅक्स एंड बॅलन्सीस दवरिल्ले आसतात. पण चॅक्स एंड बॅलन्सीस इंटरनलायज आसता म्हणजे पेपराचे स्वताचे आसता. पण जे खुबशे पेपर अशे आहा की जे पार्टीचे माउथ पीस टायप आसा, पार्टीच जवळ जवळ चलयता. जाल्यार हे पेपरा बद्दल तुमकां दिसता की लोक रिजेक्ट करतात वोच एक ताजेर हे म्हणजे क्रेडिबिलिटीच्या बाबतीन ऑर वॉट एवर? हय म्हाका दिसता. कित्याक समज ताका लागून इवन हे इलेक्शन कमिशनान जे मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट काडला आनी पेड न्यूजाच्या नांवान जी प्रेसाक जी एक आचारसंहिता दिल्या तातूंत हे हाजो उल्लेख केला की काही पेपर फक्त विशिश्ट आयडियोलॉजीचे किंवा पार्टीचे जेन्ना काम करतात तेन्ना तांच्या खातीरय काही आचारसंहितेचे भाग मुद्दाम दिल्ले आसा. फॉर एग्जाम्पल तांणी म्हणा अशे पेपर जेन्ना एक सायडीचेच हाजेर बरयतात पार्टीचेर कॅन्डिडेटाचेर तांणी अमुकोच जागो ताका लागून दुसऱ्या व्यूहाकय दिवचो अशें स्पेसिफिकली म्हणा. जेन्ना कोणाय तुमच्या पक्षाची तुमी मिटींग हे करतात आनी टिका मांडटात तेन्ना ते टिका केल्ल्या मनशाक तुमी जागो दिवचो अशे काही गायडलायन्सी केल्ले आसा. पूण अशें जाता परेश बाब पेड न्यूजचो जो विशय आसा न्ही तो मुख्यतः पत्रकारिते कडेन म्हणजे ताच्या तत्वां कडेन संबंध आसा. म्हणजे काळ बदल्लो आसत, पत्रकारिते फुडलीं आव्हानां बदल्ली आसत, खर्चीक जाली आसत ती, पूण जी मूल्यां जी आसात, व्हॅल्यूज जी आसात ते अजुनूय जपपाक जाय. तातूंत होच आसा की इम्पार्शियलिटी जो आसा, निश्पक्षता आसची, दुसऱ्या बाजूक संदी दिवची. म्हणजे प्रत्येक बातमींतल्यान दोनूय सायडी तातूंतल्यान लोकां फुडें एक पिक्चर दवरप. एनालिसीस म्हणजे कशें आसता, अग्रलेखांतल्यान आमी आमची भुमिका मांडटात, बातमेंतल्यान ती मांडची न्ही अशी एक अपेक्षा आसता. बातमी कशी अनबायस्ड आसची. तर वी आर टोटली आउट ऑफ टायम. डिस्कशन खूब इंटरेस्टिंग जालें. थँक्यू परेश बाब, थँक्यू प्रकाश बाब. आणि होप करूया की मिडिया अशीच आयडियल, इम्पार्शियल, अनबायस्ड उरतली स्पेशली इलेक्शना टायमार. थँक्यू वन्स अगेन अँड कीप वॉचिंग प्रुडंट मिडिया.